सैमान दिल्ल्या पिका खातीर देवा कडेन कृतज्ञता व्यक्त करपाचो सण म्हळ्यार नवे उत्सव. मुळगांव गांवांत ही परंपरा शेकड्या वर्सां आदीपासून जपिल्ली आसा. गांवांतले मुखेल मानकरी, गाड, परब, राऊत चारी घराब्यांतले व्यक्ती मार्फत ह्या उत्सवाच्यो विधी जाता. नव्यान आयिल्ल्या भाताची कणसां ग्रामदेवतेच्या पांयार अर्पण केल्या उपरांत थंयचे शेतकार कणसां आपल्या घरा व्हरून मुखेल दारा भायर लायतात. द्रव्यम समर्पयामि महदाभ्यो नमः व्यक्तरूपाय गच्छा गंध फुल खै घाल धन्य देवताभ्यो नमः सकलगंध शतपुष्पाणि समर्पयामि. आज आम्ही श्री देवी केळबाई देवस्थान आणि पंचकृषी त्या वतीन आज हे आम्ही नवे उत्सव हो हांगा मुळगांवान केल्लो आसा. ह्या उत्सव म्हणजे कितें तर जे आमी हांगासर नवे केला हे नवे केल्या उपरांत ते नवे आमी हांगासर पुजा केल्या नंतर आमचे जे मानकरी आसा गाड, परब, रावत, मेस यांच्या मार्फत ही पुजा अर्चा केल्ली आसा. आणि हांगासून कातरून जाल्या उपरांत ते आमी केळबाईच्या देवळान व्हरतले आणि थंय तेजी पुजा केल्या उपरांत जे गांवांत जे आमचे मानकरी आसा तांकां सगल्यांक ते दितले आणि ते लोक जे आमचे आसा ते घरा कडेन व्हरोन परत तेजी पुजा करून घरान तेजें हें करतले. असो हो आमचो पारंपारीक उत्सव जो आमी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर करता. आणि खरें म्हणजे आयच्यान जे पावसान जे सर्दे जे शेत लायता ह्या सर्द्याक हांगासर मुहूर्त केल्या नंतर लोक आपली कापणी सुरवात करतात. आणि अशे तरेन हो गांवचो उत्सव व्हड्या उमेदीन आमचे सगळे गांवकार भाव मंडळी सगळे व्हड्या उमेदीन मनयतात. हे परंपरे प्रमाणे चारूय आमचे मानकरी चारूय त्यांच्यानी बसून पुजा पाणी करप आणि मागीर ते कापप. कापल्या नंतर ते देवळान व्हरप अशी पद्दत आसा. देवळान पुजा पाणी करप ते प्रत्येकान आपापल्या वाड्यावरून घरान व्हरप तेची पुजा पाणी करप आणि मागीर ते घरान बांदप दाराक त्या देवळासून ह्या देवळान आणि मागीर नैवेद्य दाखोवप. हे आमी नवे जे करता जे पीक जे पारंपारीक वर्षापासून पीक जे घेता ते नवे करप असो मुहूर्त आसा. ते देवी कडेन व्हरप देवी थंय हें कर ताका नैवेद्य दाखोवप पुजा पाणी करून आणि अशे पद्दतीन मागीर ते प्रत्येकाच्या घरान वचून सगळे नवे बांदप. केन्ना करावे आता मुहूर्त म्हणजे अशी हुनूर करता चवथी दुसरे दीस. पण आमच्या हांगा पीक ना जाल्ल्या कारणान आमी आतां दसऱ्याक करता. दसऱ्याक केले काय मागीर ते हें करप